त्या प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान 11 वोळ 5 ते 13. आनी ताणें तांकां सांगलें, तुमचे मदें कोण एकल्याक एक इश्ट आसा म्हूण समजात, आनी हो मैदानीर ताचे विशीं वचून ताका अशें म्हणटा, इश्टा, म्हाका 3 उंडे उश्णे दी. म्हजो एक इश्ट वाटेचो पावून सोडला, आनी ताका वाडूंक म्हजे लागीं कांयच ना. आनी त्या मनशान भितर धांवन अशी जाप दिली, म्हाका त्रास दिवं नाका. आतां दाराक खिळी घाली, आनी म्हजीं भुरगीं आनी हांव न्हिदूंक गेल्याव. म्हज्यान उठून तुका दिवंक जायना. आनी तो दारार मारीतूच रावत जाल्यार हांव तुमकां सांगतां, तो मनीस इश्टागतीक लागून उठून दिना जाल्यारूय ताचे कोर्यादिनीक लागून ताका गरज तें काडून दितलो. तशेंच हांव तुमकां सांगतां, मागात आनी देव तुमकां दितलो. सोदात आनी तुमकां मेळटलें. दारार मारात आनी तें तुमकां उगडटलें. कित्याक मागतात तीं घेतात, सोदतात तांकां मेळटा, आनी दारार मारतात तांकां तें उगडटलें. मासली मागतल्या आपल्या पुताक मासलेचे सुवातेर एक सोरोप दीत तसलो तुमचे मदें कोण बापूय आसा जायत? वो तांती मागीत जाल्यार बापूय ताका विंचू काडून दीत? तुमी वायटोवी जावनूय तुमच्या भुरग्यांक बऱ्यो वस्तू दिवंक तुमी जाणत जाल्यार त्या वोन कितलो ओदीक तुमचो सोर्गीचो बाप आपणा लागीं मागतल्यांक पवित्र आत्मो दिवचो ना? देवाचें उतर हें. देवाचो व्हड उपकार.